जेजू आपलीच कूड उंड्या रुपान आमकां सेवंक दिता, खावंक दिता. आनी आमी जेन्ना इगोर्जेक मिसाक येता तेन्ना एके भाशेन आमी स्वर्गान भितर सोदता. हो जागो जावन आसा स्वर्ग. सगळे आमी आमचे दूख त्रास विसरून हांगा येता देवाक मेळोवंक. कम्युनियांव घेवच्या वेळार तेचे पयलीं आमी तयारी करता जेजूची कूड सेवंक, आमकां देवाची बेसांव मेळोवंक, देवाच्या जिविता भाशेन आमचें जिवीत जावंक आमी भावार्थान मिसान वांटो घेता. आनी तर हो जेजू आमची भूक तान सुरवातीच्या उतरान म्हटल्या बरोबर जिन्सा भाशेन भूक आनी तान आमकां लागता. कुडीची, भावनांची, ओतम्यांची. जायतो गिरेस्त लोक आसा, खावपाक, जेवपाक, न्हेसपाक जायतें आसा, पूण कुशाल नान, शांती ना घरान. आत्मीक जिवितान गरीब. आनी दुसरे वाटेन आनी जायतीं गरीब आसात, खावंक जेवंक ना, न्हेसोंक ना. आनी दुसरीं आसात, सगळें आसा संवसारांत जायतें मौजो मारपाक, पूण तरी कुशाल नात. गोयींग टू डिप्रेशन. वखदां घेवन दुसरी नाका जाली आपलें जिवीत इबाडटात. तो ह्यो सगळ्यो तान बूक पयस करूंक जेजू आपल्याची कूड आनी रगत आमकां खावंक आनी सेवंक दिता.